कोयराचो प्रश्न अजूनही तसोच. सरकारचे दुर्लक्ष आणि अनास्थेक लागून कोयराचो प्रश्न आनीक जाला कठीण. फकत फोंडकुलाच न्ही जाल्यार रस्त्यार बसपी गोरवांक लागून गाडयो चलोवप जाला कुस्तार. सरकारान आड नदर केल्ल्यान गोरवांच्या धन्याचे आयतेच फावलां. बंगालच्या दर्यांत निर्माण जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून परतून उटंगराच्या पावसाची शक्यताय. गोंयांत 20 ते 22 तारखे मजगती पडो येता घोग्यांनी पावस. गोवा 365च्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. देशांतल्या कोरोना दुयेंतींचो एकूण आंकडो 74.94 लाखांचेर पावला. देशभरात आतां मेरेन 65.94 लाख लोक बरे जावन घरा गेल्यात. 1.14 लाख जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलां. शेनवारा 10,000 जाणांनी जीव होगडायलो. धादोसकायेची गजाल म्हटल्यार एक्टिव्ह दुयेंतींचो आंकडो देंवोन 7.38 लाखांचेर पावलो. भारतात एकाच दिसात 61,871 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरां भितर 1,033 जणांच्या मरणाची नोंद जाल्या. जाल्यार 72,614 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. भारतांतल्या कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 74,94,551 पावलो. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 7,38,000 जाला. जाल्यार 65,97,209 पेशंट बरे जावन घरा गेल्यात. आणि देशांतली ही कोरोनान पिडिल्ली 5 राज्यां. महाराष्ट्रांतलो आंकडो 15,86,000 पावलो. आंध्र प्रदेशात 7,79,000 पेशंटांच्यो नोंदी जाल्यात. कर्नाटकात 7,58,000 आणि 6,83,000 हो तमिळनाडूंतल्या केशींचो आंकडो. जाल्यार उत्तर प्रदेशात 4,52,000 केशींची नोंद जाल्या. पुराय संवसाराचेर नदर मारीत जाल्यार एकाच दिसात 3,72,000 कोरोना केशींची नोंद जाल्ल्याचे दिसून येता. संवसारीक केसी 3,99,00,000 लाखांचेर पावल्यात. 11,14,000 लोकांक मरण येयलां. जाल्यार 2,98,00,000 लोक बरे जाल्ल्याची नोंद आसा. आणि संवसाराचे फाटी वयले कोरोनान पिडिल्ले हे 5 देश. अमेरिकेतलो आंकडो 78,96,000 पावलो. 74,94,000 नोंद करत भारत दुसरे सुवातेर रावला. ब्राझीलाचो आंकडो 52,24,000 जाला. 13,84,000 हो रशियेंतल्या केशींचो आंकडो. जाल्यार स्पेनात 9,82,000 केशींची नोंद जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. वाहन चालोवप्यांक फकत रस्त्या वयल्या फोंडकुलांचोच त्रास जायना जाल्यार रस्त्यार ठाण मांडून बसपी गोरवांक लागूनय रस्त्यार गाडी चलोवप कुस्तार जालां. रस्त्या वयलीं फोंडकुलां आनी रस्त्यार बसपी गोरवां हे दोनूय गजालींचो वाहन चालकांक खूब त्रास जावंक लागला. पळयात. राती कडेन रस्त्यार बसपी गोरवांचे कोणाकूच पडून गेल्ले ना. प्लास्टीक आनी हेर कोयर खावन ही गोरवां जगतात. मडगांव शारांत गोरवांचो वावर हो सदचोच जाला. कितल्याशाच सुवातांचेर गोरवां रस्त्यार आनी फुटपाथाचेर बशिल्लीं दिसून येतात. गोरवांक लागून रस्तो आडावन उरप हे आतां लोकां खातीर नवें उरूंक ना. अशें आसूनय संबंदीत प्राधिकरण मात कांयच जावंक ना अशे तरेन वावर करतना दिश्टी पडटा. Looks as if no one cares when cattle are left on the road. Even though the cow is a sacred animal for the majority community, is left abandoned on streets, leaving them to survive on trash and plastics. Here in the heart of Margao city, stray cattle are an eyesore. These cattle occupy entire roads and footpaths in many places. Traffic jams are common due to stray cattle. The authorities turn a blind eye to the issue. मारगांव म्युनिसिपालिटी सारखे मेन गार्डन म्हणटे व्हडले गोंया म्हणले नंबर 1 गार्डन म्हणटा हे आनी फुटपाथ बरी रूंद आहा. आज पळोवपाक गेले जाल्यार जी आमची कॅटल म्हणल्यार गोरवां जी आमची सोडून दिल्ली आहा ती आज म्युनिसिपालिटी सगळी गार्डना भायर जे फुटपाथार लोक चलता तेजे वचून आसा. जेन्ना सपोज जर गोरवां जर फुटपाथार बसपाक लागले आनी लोकांनी खंयच्यान चलपाचें हाचेर लक्ष आसपाचें आमचे म्युनिसिपालिटी. जे आमचे म्युनिसिपालिटीन आमचे इतले सिक्युरिटी अपॉयंट केल्ले आहा तर हांगा म्युनिसिपालिटी सिक्युरिटी खंय दिसता. हाचेर आमचे म्हाका दिसता चीफ ऑफिसरान आनी आमच्या चेअरपर्सन हाचेर लक्ष घालपाक जाय. तेन्ना जेन्ना बरी लोकांक सुविधा दिता तेन्ना लोक असो एप्रिशिएट करता खरें बरें काम करता म्हणून. आज पळोवपाक गेल्यार पळय ते सगळीं गोरवां बसून आहा तितून शेण करता आनी लोकांचे पांय पडटा शेणा पांय पडटा. लोक डिसेंट लोक आसता न्ही सो हें जावपाक जायना. हेजेर लक्ष जे भाशेन आज हे गार्डनाचेर लक्ष घालता ते भाशेन हे आमचेर हे गोरवांचेर लक्ष घालपाक जाय. आनी ताका खंय तरी एक
एक तेंगेले कॅटल पण हें आसता तांकां एक कडेन दवरपाची एक बंदोबस्त करपाचो हांगच्यान व्हरून खंय तरी दवरपा जावं आनी जेन्ना तेंचो ओनर येता तेन्ना तांकां सर्टन मिनिमम तांकां फायन मारून तेंच्या ओनराक व्हरपा दिवपा तशें तरेक हें करपा जाय. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. कोयराचो प्रश्न सगळे कडेन आसा. सरकाराचे दुर्लक्ष आनी अनास्थेक लागून कोयराचो प्रश्न आनीकूच कठीण जावपाक लागला. रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपी बेशिस्त लोकांक लागूनय कोयराची समस्या आनीकूय वाडूंक लागल्या. मये दिवचल रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी साचून रावल्यात. कोणाचेच ह्या प्रकारा कडेन लक्ष नाशिल्ल्याचे दिसून येता. कोयराक घाणी पडिल्ल्यान हे सुवाते वयल्यान वयतना नाकार हात धरून गेल्या शिवाय आनीक पर्याय ना. पालिकेन तरी लक्ष घालून हो कोयर काडचो थळाव्या नागरिकांनी मागणी केल्या. हांगा पळय गार्बेज हाडून कोण उडयता. हांगा पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीचे मदीं आहा. हांगा वाटेर वयताना वास असलो मारता घाणी. कोण उडयता ते कांयच पळयना, कोणूच पळयना. हांगा पंचायत पळयना, म्युनिसिपालिटी पळयना. हांगा मोयात चोडना सगळे भितरले सगळे लोक वचपी आहा. आनी गाडी चलयतना पळय इतलो वास मारता हांगा, कोणूच हेजेर लक्ष घालिना. हेर कोणी तरी म्युनिसिपालिटीन लक्ष तरी घालपाचें नाजाल्यार पंचायतीन तेजे मदीं पडटा ही. सगळे आमचे हांगासले गांवचे लोक वयता कितें म्हणून करपाचें. लोक वास तोंडाक हात धरून वयता आनी लोक एक्सिडेंट जाता पयर गाडयांचे. आनी वयल्यान सारकी देंवत्या, कोणूच हेजेर लक्ष घालिना. हे मातशें गव्हर्मेंटान कितें तरी सोल्युशन काडचें. नाजाल्यार म्युनिसिपालिटी सकयल वयता ही घाण आख्खे रस्त्यार पडटा. स्लीप जावन हे केळ्यांचे साली मागीर त्यो पोतयो गाडी फाटल्या सायडीक एकलो हांगा सकयल स्कुटरीन ते चेडूं कोण वयताले सारकें स्लीप जावन पडोन गेला. कोणूच हांगा हेजेर लक्ष घालिना. हेर मातशें म्युनिसिपालिटीन लक्ष घालचें आनी मातशें कोणी तरी कावन्सिलरान येवन चॅक करचें हांगा कोण उडयता पळय ती गार्बेज. आनी हांगा बोर्ड उडयला गार्बेजीचो लायिल्लो. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. राष्ट्रीय हरीत लवादा कडेन आशिल्ली साळ न्हंयेची केस बेगीन सुटावी जावची ह्या खातीर आपले यत्न चालू आशिल्ल्याचे नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिक्सान सांगले. त्या खातीर ॲडव्होकेट जनरला कडेन उलोवप जाल्ल्याचें तांचें म्हणणें. साळ न्हंयेच्या तोंडार निर्माण जावपी रेवेच्या डोंगराक लागून नुस्तेकारांक त्रास जावपाक लागला. साळ न्हंय जंय दर्या घेवन मेळटा थंय रेवेचे व्हडले व्हडले दोंगर तयार जाल्यात. रेवेच्या ह्या दोंगरांक लागून बोटकारांक खूपच त्रास जावपाक लागला. नुस्तेकारांक नुस्तेमारी करपी बोटी दर्यांत व्हरपाक मेळनात आनी सुकतेच्या वेळार भायर व्हेल्यो जाल्यार बोटी परत हाडपाकय कुस्तार जाता. रेवेचे हे दोंगर तयार जातात ते आडोवपा खातीर राखणे वणत बांदपाचें काम हातात घेतिल्लें. पूण ताचे आड कांय एनजीओनी एनजीटीत धांव मारिल्ली. ताका लागून हे काम आडखून पडलां. आमी आमदार जाल्यार ते मेरेन खूब वर्सां हे दिस इज नॅचरली तें फिनॉमेनन एक्झिस्ट जाता. यू थिंक ती खाड ती रिवर्साल मिट्स अरेबियन सी आनी सदांच पावसान तिगे नॅचरली फॉर्म जाता आनी खुबशे त्रास जाता त्या बोटकारांक. अशें म्हणून सरकारान व्हडलो प्रोजेक्ट अंडर सगारमाला की हें बांदपाक ट्रेनींग वॉल बांदपाक आनी तें काम कॉमेस केलें ऑर्डर बी दिवन. आमच्या टायमाक न्हू तेन्ना आमी आमदारू ना पूण ते कितें जालें ते एनजीओन आनी कोण एनवायरमेंटलिस्ट आहा तेमी ते ओपोज केले फॉर द वेरियस रिजन आनी द केस इज बिफोर द नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल इन पुना आनी तेका लागून तें कामाचें स्टे आहा. लास्ट टायम आमी केल्ले 1-1.5 crore सुमार म्हणून तें ड्रेज केलें. बट हे पावसाक आनीक परत जालें. सो इन्वेस्टींग अ ह्यूज अमावंट एन्युअली इज नॉट पॉसिबल. ते पासून आत देखून बोटकार प्लीड कोताले बट तेंचे सजेशनां कितलो म्हूण सरकार एवरी टायम पुश म्हणटलो. सो ते पासून आमी फिशरीज डिपार्टमेंटान आतां ती केस फास्ट ट्रॅकाचेर हाडपाक एडवोकेट जनरला कडेन उलोवन फास्ट ट्रॅकाचेर हाडून ती एनजीटीक मेन्शन करपाक आमी वी आर प्रिपेर्ड. when the NGT takes hearing तेन्ना आमी ऑन प्रायोरिटी घेवचे अशें म्हणून आमी फास्ट ट्रॅकाचेर घालपाक ते आमी फायल एप्लिकेशन मूव केल्या. नुस्तेकारांचे प्रस्न कितें आसात ते एनजीटीक खबर ना. देखून पयलींचे याचिकेत नुस्तेकारांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल करची अशें नुस्तेमारी मंत्र्यान सांगलें. आनी तेंकांय सांगलोलें बोटकारांक की हे पेटिशनाक तुमीच इंटरवेन्शन पेटिशन घाला सो दॅट तेंची गरज कितें ती एनजीटीकूय कळपाक दे आर द एंड सफर बिकॉज ते पासून आमी तो प्रोजेक्ट ऑन प्रायोरिटीचेर घेयल्लो आनी मोठो प्रोजेक्ट. आतां कितें जाता अनफॉर्च्युनेटली ती केस बिफोर द एनजीटी आनी आमच्यांनी ती कांयच करूंक जायना एक्सेप्ट वी कॅन फॉलो अप दॅट केस.
and definitely I can assure the fishing community that we can put this case on fast track. गोवा 365 खातीर बेतूलच्यान रमेश नायक रावत. कायदेशीर प्रक्रिया पुराय करिनासतना भायल्यान कामगार हाडपा वयल्यान NGO सवेरान कॉन्ट्रॅक्टरा आड वास्को पुलिशेंत कागाळ नोंदयल्या. कामगारांचे पुलीस व्हेरिफिकेशन करूंक ना, तशेंच कांय कामगार पिरायेन सान आसात, देखून पुलिशेन हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी NGOन केल्या. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करून पुलिशेन कॉन्ट्रॅक्टरा आड FIR दाखल करची अशी तारा केरकारान मागणी केल्या. जाल्यार नगरसेवक सैफुल्ला खान सांगता दर एक प्रभागाच्या नगरसेवकान असल्या गजालीचेर लक्ष दिवपाक जाय. कोणी तरी कंप्लेंट केली की UP MP मी लेबरांक हाडल्या म्हणून आणि 70-80 लेबरांक हाडल्या. म्हणजे आम्ही काल ते वचून चेकिंग केल्या उपरांत आम्ही PIक आम्ही लेटर दिले. लेटर दिवन सांगले की तेंचे आम्ही जेन्ना तेंचे कडेन विचारले जाल्यार तांकां कार्ड कितें तें हेल्थ कार्ड करून दिवंक ना, तांकां हेल्थाची किट करून दिवंक ना, तांकां हाडले थंयसून जाल्यार तांकां क्वॉरंटायनींग करूंक ना, तांकां हाडले दुसरे दिसाच हांगा कामाक लायले. जे काम तेंच्यांनी करपाक जाय आसलें लेबरांक लागून ते अजिबात करूंक ना. तितून आमकां कळून येयलें की थोडे भुरगे ल्हान आसा म्हणून दिसता. पूण आमी सांगलें की ते भुरगे कमी वयाचे आसा म्हणून. ते भुरगे सांगता 20 वर्सां 18 वर्सां सांगता आनी भुरग्यांचे ते कार्डाचेर आसा 20 वर्सां जावपा सारकें. अशें तेंचे म्हणजे तेंचो जो स्टेटमेंट आसलो तो सुद्दां आमकां करेक्ट अशें मेळूना आनी तांकां लागून ते पुलिसांक आमी इन्फॉर्म केले की थंयसर लेबर हाडल्या, तेंची तुमी सारकी चवकशी करा म्हणून. आनी पुलीस फॉर्म भरूंक ना, इतले लेबर हाडटा ते भायल्या गांवांचे आतां आनी पुलीस. म्हज्या वाड्याचेर जे कोण लोक नवीन येतात तांकां आमी वचून तांकां विचारतात की बाबा तुमी पुलीस क्लियरन्स हाडला केला काय ना आनी करपा जाय. आतां जे प्रमाणे तुमी उलयले जे पुलीस हे करना, पुलीस बाबडे आपलो काम करतात. आयज पासून पयले आसतले तुमी की आयज ते कन्स्ट्रक्शनाक थंय अबावट 50-60 जाणांक तेमी हाडून तेंचे इन्स्पेक्शन केलें तेमी. तांकां विचारलें की बाबा तुमचे पुलीस क्लियरन्स आसा काय ना, तांकां विचारलें तुमचे हेल्थ सर्टिफिकेट आसा काय ना. आनी हें प्रत्येक फावटी करपा जाय. प्रत्येक एक रिस्पॉन्सिबल वाडाचो जो सोशल वर्कर आसा, जो कावन्सिलर आसा, जो पंच आसा, तेमी हें पळोवपा जाय. कोण मनीस कसले ते आमकां कांय करूंक शकना. हे बिहार आनी ओरिसा आनी कलकत्ता UPसान येतात, कोणाक कांय वळखीचें आसना. सो हेची गरज घेवपाची आनी म्हायती करून दिवपाची. आमी पुलिसीक हेल्प करपा जाय. येवन तांकां सांगपा जाय की अमूक मनशाचे बाबा तांकां पुलीस क्लियरन्स दी, तांकां धाडून दिवपाचें. हें आमचें काम आसा. पुलीस डिपार्टमेंट करता ते आपलें काम करतात, पूण आमचेंय काम आसा की आमी. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरो महाले. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. दिसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. बंगालच्या दर्यांत निर्माण जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून परतून उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय आसा. 19 ऑक्टोबराक परतून बंगालच्या दर्यांत उण्या दाबाचो पट्टा तयार जाल्लो आसा. हो उण्या दाबाचो पट्टो तसोच फुडें सरकून अरबी दर्या मेरेन येतलो. ताका लागून गोंयांत 20 ते 22 तारखे मजगती घोग्यांनी पावसाची शक्यताय आसा. नव्यान तयार जावपी उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणात उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय आसा. एका दर्यांतल्यान दुसऱ्या दर्यांत प्रवास करपी उण्या दाबाचो पट्टो निर्माण जावपी ही दुर्मिळ घडणूक आशिल्ल्याचे हवामान शास्त्रज्ञांनी म्हटलां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. बाळगुया सोशल डिस्टन्स, करुया मास्काचो वापर आनी सांबाळुया भलायकी. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.